नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबर विस्तारान. एनआयएन देशभरात PFI कडेन संबंधित सुवातेचेर धाडी घालतना PFIचो महासचिव अनीस अहमदाक कर्नाटकाचे शिरशींत उखल्लो. अनीस फाटली 10 वर्सां जालीं गोंयांत PFIच्या विस्ताराचो वावर करता. बायणा सावन गोंया बरोबर दक्षिणेंतल्या राज्यांतय ताची एक्टिविटी चलताली. काल एनआयएन ताच्या बायणा घराचेर धाड घाल्ली. ते आदींच तो फामिलीक घेवन पळयल्लो. एनआयए गोंयांतूय PFIची पाळामुळा उस्तिता. गोंयांत फाटल्या 10 वर्सां सावन PFIचो प्रसार करपी महासचिव अनीस अहमदाक उखल्लो. एनआयएन ब्रेस्तारा बायणा अनीसाच्या घरात धाड घाल्ली. अदमास लागिल्ल्यान ताचे आदींच तो फामिलीक घेवन पळलो. एनआयएन कर्नाटकांतले रेडीत ताका शिरशी उखल्लो. थंयच्यान दिल्ली व्हेलो. दिल्ली कोर्टान अनीसाक 4 दीस पुलीस रिमांड दिला. PFIचो वता वता ते इश्यूंचेर चड करून दक्षिणेंतल्या राज्यांनी उपद्रव वाडिल्ल्यान घर मंत्रालयान धरपकड सुरू केल्या. ब्रेस्तारा गोंय धरून 11 राज्यांनी 95 सुवातींनी धाडी. 100 वयर PFI वावुरप्यांक अटक. आतंकवादी कारवायो, आतंकवाद्यांची ट्रेनिंग, टेरर फंडिंग, रिक्रुटमेंट असल्यो गजाली PFI करता म्हूण आरोप. PFIचो महासचिव अनीस गोंयांत 10 वर्सां जाली एक्टिव्ह. दक्षिणेच्या राज्यांनी ताचो वावर चलतालो. PFIच्या आतंकवादी कारवायांचे पुरावे एकठांय करप चल्ला. अनीस PFIचो सरचिटणीस आनी खापो वावुरपी. एनआयएन ताची आनी गोंयच्या ताच्या हस्तकांची पाळामुळा उस्तूंक सुरू केल्यात. एनआयएचे कारवायेचेर थळावो नगराध्यक्ष खंय शॉकात. दुबय येवपाक तूं घेवपाक शकत ना. तू फॅमिलीचो बॅकग्राऊंड बरो, शेजाऱ्या वांगडा बी सगळे उलोवप. बार्जेर कामाक आसलो. मुसा म्हणटा पळय तो बार्जेर कामाक आसलो. शेजाऱ्या वांगडा बी बरें उलोवप. सगळे बेस्ट. PFIचे गोंयचे पदाधिकारी मिडिया मुखार. तांचेर खंय अन्याय जाता, सरकाराक खंय विरोधक नाका. तर आमी फर्स्ट ऑफ ऑल हें क्लियर आसा कितें हें सगळें एक आमची आवाज, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचो एक आवाज, जो आवाज सदांच लोकां मदीं जागला. लोकांची इशू घेवन आमी मुखार सरल्यात. ते इशूक दाबोवपा खातीर हो एक रेड केल्लो आसा. आनी हें नवीन न्ही. फाटले तुमी 2014तल्यान तुमी पळयतात जेन्ना पसून ही गव्हर्मेंट येयल्या तेमी सदांच जे बी लोक हेंची पॉलिसीज आनी हेंचे खिलाफ जे बी उलयतात तेमकां सप्रेस करपाचें काम केल्लें आसा. पॉलिटिकली जावं, सोशली जावं, सोशल एक्टिविस्ट जावं, या खंयी जावं, हेमकां ऑपोजिशन म्हणटा तो खंयच येयलो जाल्यार ताका सप्रेस करपा खातीर हे टूल्स सगळे यूज करतात. हें सगळें तुमी गोंयांक बी पळयलां आनी ऑल ओवर इंडियाक बी आज सिद्ध जाल्लें आसा. कितें जो बी गव्हर्मेंट पॉलिसी बद्दल, गव्हर्मेंटा बद्दल आनी हे फॅसिस्ट फोर्सास बद्दल उलयतलो तेमकां हे असले टूल्स लावन सप्रेस करपाचें काम करतले म्हणून. हय, 18 अकावंट आमचो फीज केल्लो आसा. पूण ताका जे तत्व दिले तेजे कांयच अजून पसून प्रूफ करपाक शकले ना. ते कितें जे कारण दिल्यात आमचे अकावंट जे सीज करपा लागून तेजे अजून पसून कांय प्रूफ जालें ना आनी कांय रिलीज हें जाल्लें ना तेजें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जमनी बळकावपाचे केशींत SITन आनीक एकल्याक उखल्लो. माली बेती रावपी नूर फैजल भाटकाराक SITन ताब्यांत घेतला. अणजुणेके जमनीचे बेकायदेशीर वेव्हारांत ताचो हात आसा म्हणून आरोप. ताणें खंय जमनीचे बनावट डॉक्युमेंट करून जमीन बळकायली. पुलीस प्रकरण उस्तितात. जमनी बळकावपाच्या केशींत SITन आनीक एकल्याक उखल्लो. बनावट डॉक्युमेंट करून हणजूणची आपली जमीन बळकायल्या म्हूण म्हापशा खोर्लेच्या एका बायलेन कागाळ केल्ली. नूर भाटकारान बनावट डॉक्युमेंट, जल्म आनी मरणाचो दाखलो करून जाणटेल्यांची जमीन लाटल्या म्हूण तिणें आरोप केल्लो. SITन कागाळी उपरांत एक्शन घेतना नूर भाटकाराक उखल्लो. नूर रियल इस्टेट अँड डेव्हलपर्स फर्म चलयता. पुलिसांनी हे केशींत लँड ग्रॅब केशीचो मास्टर मायंड मोहम्मद सोहेलाची बायल अंजूम शेखाक अटक केल्ली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सरकारान शेकांची फी 80% वाडयल्या. डॅक बॅडांची 10,000 वेल्यान 25,000. नवी 10,000 गार्बेज फी लायल्या. शेकवाल्यांचो इशू घेवन कळंगुटेचो आमदार मायकल मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. बरोबर शेकवाले फी देंवयता म्हूण मुख्यमंत्र्यान खंय उतर दिलां. टुरिजमाचे बाकीचे इशू घेवन मायकल पर्यटन मंत्री रोहनाक मेळपाचो आसा. सरकार पक्षांत परत रिगलो तसो मायकल टुरिजमाचे एक इशू घेवन परत मोहिमेचेर. सीजन ऑफ द ट्युरिस्ट आतां जो स्टार्ट जावपाचो आसा हितून ट्युरिजम सॅक्टरान जे शॅक्स अलॉट जाता हे ह्या फावटी
आमचो रोहन बाब खंवटे जो मिनिस्टर आहा तेणें कारवाई बेगीन स्टार्ट केली आनी एक्सटेन्शनूय ते तांकां 1 वर्सा कोविडाक लागून तेंय दिलें. इट इज व्हेरी गुड गॅस्चर. खाली जे फायनान्स डिपार्टमेंटानसून जे फी आहा ती खूब वाडलेली आहा. ओके, कितली अशी वाडली? म्हाका दिसता ती अबावट 80% सुमार वाडल्या. आनी डेक बेड्स जे आहले ते 10,000 आसली फी तेजी एक चार्जीस ते 25 केले. ओके. आनी तितून आनीक एक इशू आहा तो गार्बेज फी म्हणून आनीक घातल्या 10,000. ती इतले वर्सां नासली. ती मेन लायसन्स फी आनी इन्क्लूड आसताली. ओके. सो ती लायसन्स फी जी आसली अरावंड 65,000 ती आतां 1,25,000 कितें केल्ली आहा. ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड मनीसपणान आमी तांकां हेल्प करपाची गरज आहा आनी त्या खातीर आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन येयले आनी ताका एक्सप्लेन केलें की ऑल शेक्स डू नॉट डू द सेम बिजनस. इट इज ऑल लोकेशन वायज. एश्युरन्स दिला तेणें की आय वील लूक इन टू इट पॉझिटिव्हली अँड ब्रिंग द अमावंट डावन. मायकला बरोबर मुख्यमंत्र्याक मेळोवंक शेकवाले. For the sake of all the shack owners, that the government should definitely reduce the fee. So the Chief Minister has given us a hearing this morning and he has assured us that he will look into the matter because he is the finance minister. He said he will look into the matter and how much reduction in fees he can give for us. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंयांत कितलींशींच हॉटेलां उद्देग आसात. थंय आदीं गोंयकारांक जॉब दियात. गोंयकारांक गोल्फ कोर्स नाका. TCP कायदो बदलून गोंयच्या पर्यावरणाची वाट लावं नाकात. RGचो TCP खात्याचेर मोर्चा. गोंयकारांक खंय सद्या आनीक डेव्हलपमेंट नाका. TCP कायदो बदलपाचो ड्राफ्ट रद्द करचो म्हणून नेट. RG मुख्यमंत्र्याकय वचून मेळ्ळे. गोंयांत इतले स्लम्स येयले, इतले झोपडपट्टे येयले. ह्या झोपडपट्ट्यांचेर ह्या विश्वजीत राण्यान आनी ह्या सरकारान कितले तेंच्यांनी अजून मेरेन एक्शन घेतला. इतली इलिगल घाटयांची घरां पंगडात लँडाचेर आसा तेचेर ह्या सरकारान कितें एक्शन घेतला. जर तुमी अजून मेरेन एक्शन घेवंक ना जाल्यार फुडलो तुमकां कायदो हाडपाचो कसलो धक्को ना. आनी तुमी आमकां सांगता की तुमी हेचेर सगळ्याचेर कायदो हाडटले, ग्रीन सर्टिफिकेशन करतले आनी गोल्फ कोर्स हाडटले. आमकां गोल्फ कोर्स नाका, आमकां आनी डेव्हलपमेंट नाका. इंडस्ट्री आसा 19 इंडस्ट्रियल इस्टेट भितर हजारांनी कंपनी आहा तेतून आमकां कामां दिया. हजारांनी गोंयांत हॉटेल आसा 3,500 रजिस्टर्ड हॉटेलां तेतून आमकां कामां दिया. तेतून तुमी कामां दिल्या उपरांत आमकां डेव्हलपमेंट जाय कितें ना तें आमी सांगतले. पूण सद्या आमकां आनी गोवा गव्हर्मेंटाची डेव्हलपमेंट नाका म्हटल्यार नाका. आयज फुडली आमची जी पिळगी आसा फुडल्या 20 वर्सांक आमकां रस्त्यार न्हिदचें पडटलें, देवळान न्हिदचें पडटलें, रेल्वे स्टेशनार न्हिदचें पडटलें आनी परिस्थिती 100% येतली. तुमी विचार करून पळयात. जर आयज आमकां एक जागो घेवपाक, एक फ्लॅट घेवपाक जर ताकद ना जाल्यार फुडें कितें आसतलें. ह्या विश्वजीत राण्याक आनी तेच्या भुरग्यांक टेन्शन ना, नाजाल्यार प्रमोद सावंताक आनी तेच्या भुरग्यांक टेन्शन ना. पूण हें टेन्शन आमकां. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. फक्त सरकारी नोकरी म्हणल्यार रोजगार न्ही. सगळ्यांक सरकारी जॉब शक्य ना. सरकार संदी तयार करता ताचो लाव घेयात. मंत्री बाबूश उलयला. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजींत नांवां आशिल्ले सरकारी जॉब नासल्यार बेकार म्हूण दिसता. सारको डाटा काडल्यार खंय आंकडो वेगळोच येतलो. पणजे शारांतल्या कामाचो बाबुशान खात्यांक महापालिकेंत आपोवन रिव्ह्यू घेतलो. Now, for the last time we had given certain figures in the assembly. We had given, I think, around 1,16,000 unemployed. See, unemployment government, there is two different things. It is not to be said that unemployed in government service, 1,16,000 were unemployed, and only 4,000 were employed. But these are the people who have applied in the employment exchange for government service. There are, if you go to see on ground, out of this 1,16,000, there must be at least more than 90,000 of them who are already employed in private firms. Now I have told basically my department, all the inspectors are on the job to find out each and every details we need of the person. We don't have that data with us. So that data we will come to know how many people. So tomorrow, so ultimately the data figure will come down. Come down. Everyone, see, everyone wants a government job. But it is not possible. Government is here basically to set up industries, to see that industries come and all, and you get private job. But people should basically not focus only on government. पणजे शारांतल्या चालू आशिल्ल्या आनी पेंडींग कामांचो बाबुशान संबंदीत खात्यांक
महापालिकेत आपण रिव्ह्यू घेतलो. It has been entrusted to different departments. Say as far as some work has been given to GSI, some work has been given to PWD, some WR, Legacy Department. So it is just a coordination meeting from all the departments. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. आमदार दिगंबर कामती बरोबर वैचारीक मतभेद आशिल्लो तो आतां परत बीजेपीत. ताच्या आनी बीजेपी कार्यकर्त्यां मदीं मतभेद आसचो न्ही म्हणून बीजेपीचो थंयचो फुडारी शर्मद उलयला. दिगंबर आनी मडगांवच्या कार्यकर्त्यांची मुख्यमंत्री आनी प्रदेश अध्यक्षान पणजे हेड ऑफिसांत समेट बसका घेतली. इशू खंय क्लियर केल्यात. दिगंबर म्हणटा बीजेपीची अंतर्गत गजाल. पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून पक्षान अजून पक्षाच्या कार्यकर्त्या कडेन संवाद साधून आशिल्लो. कार्यकर्ते म्हणूनय सगळ्यांच्या मनान काही विशय आशिल्ले जे पक्षा मुखार आमी दवरूंक सोदताले. त्या खातीर आज मडगांवच्या कार्यकर्त्यांची पक्षाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री हांचे बरोबर मिटींग आशिल्ली. तातूंत भितर तांणी बी प्रत्येकाच्या कार्यकर्त्यांच्या मनान कितें आसा, प्रत्येकाच्या कार्यकर्त्याच्यो भावना कितें आसात हे सगळ्यांचे कडेन तांणी विचारलें. प्रत्येकान आपल्यो भावना उक्तायल्यो आनी एक शिस्तबद्ध डिसिप्लिन्ड पार्टी म्हणून आमकांय खबर आसा की पक्षाचो वयल्यान जो निर्णय आसा तो निर्णय जसो स्टेट म्हणून एक्सेप्ट केला तशे पक्षाचे ग्रासरूट कार्यकर्ते बी म्हणून आमी तो सगळे एक्सेप्ट करतात. त्या प्रमाणे पक्षान आज सगळे आमचे ज्यो काही भावना आशिल्ल्यो ह्योय आयकून घेतल्यो. आमचे काही विशय हे आमदारा पर्यंत पावोवपाक जाय आशिल्ले ते पावयल्ले आसात. मागीर आमदारान आपल्यो काही गोश्टी ह्यो आमचे पर्यंत पावयल्यात. सो एकूण आज ही सुरवात जाल्ली आसा की आमदार जो हाजे पयलीं दुसऱ्या पक्षान आशिल्लो हो आतां परत भारतीय जनता पार्टीन आयिल्लो आसा. तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे जुने पोरणे कार्यकर्ते आनी आतां आयिल्लो आमदार आनी तांचे कार्यकर्ते हांणी हाजे फुडें एकठांय फुडें काम करचें अशी जी अपेक्षा आसा आनी तें जावचें वेवस्थीत. हाजे खातीर प्रॉपर कम्युनिकेशन आनी वेवस्थीत दोगांचे मदीं एक संवाद जावचो म्हणून ही आयची मिटींग आशिल्ली. ती मिटींग जाल्ली. सो कितें डिस्कस जालें भितर? फ्रँक इंटरॅक्शन मिटींग इंटरॅक्शन म्हणजे तांचे कशें जालें इंटरॅक्शन? बट सर फ्यू कार्यकर्ते इंटरॅक्शन जालें आनी काय ना. बानोड्या काशी मठार ग्राउंडाचें रिनोवेशन फुडल्या सप्तकांत सुरू. नवो ट्रॅक उबारतले. 3 म्हयन्यांत काम पुराय म्हणून मडकयचो आमदार मंत्री सुदीन सांगता. हो ग्राउंड खंय बानोड्या आनी फोंडेकारांक. ग्राउंडा बरोबर रामनाथी पाट्याक कनेक्टिंग रस्त्याच्या कामाची वर्क ऑर्डरूय रोखडीच काडटले. थंयच्या रस्त्याचें काम खंय 15 नोव्हेंबराक सुरू जाता. येता त्या आठवड्यात हें काम चालू जातलें आनी जो ट्रॅक पिड्ड्यार जाला तुमी आतां पळयला खूब कडेन जवळ जवळ 50% ट्रॅक पिड्ड्यार जाला. हो सगळो ट्रॅक आमी नवो घालतले. 1 म्हयन्यान आमी काम कंप्लीट करून हे जो ग्राउंडाक पेंटींग जाय आमचो एम आसा येता ते दिवाळेक हो ग्राउंड पेंटींग जावन जो दिवाळेचो वार्षिक कार्यक्रम आसता आमचो श्रीकृष्ण पुजन कार्यक्रम तो मोठ्या दबाज्यान ह्या ग्राउंडार जावचो अशें हांव श्रीकृष्णा कडेन महालक्ष्मी कडेन मागतां. हो ग्राउंड जसो बानोडेकारांक आसा तसोच तो फोंडेच्या लोकांक आसा हें सगळ्यांनी समजुचें. हें काम बरे तरेन फुडल्या 3 म्हयन्यांत कंप्लीट करपाचो मनोदय व्यक्त करता. बस स्टँडाचें टेंडर आमी काडिल्लें आसा. त्या शिवाय जे हॉटमिक्स करपाक जाय ते येता त्या म्हयन्यांत म्हणजे नोव्हेंबर 15 तारखेच्यान हॉटमिक्स ओपन जाता. तुमकां खबर आसा आमी पाटो रामनाथी पाटो म्हणजे एक जुनें नांव ज्या कडेन पाट्यार म्हणटाले तो पाटो आमी कंप्लीट केलो आनी ताका जो कनेक्टींग रोड आसा अप टू वागदार तो रोड रिपेर काम घेतलां आनी ताजे एस्टिमेट जवळ जवळ 2 कोटीचो पास करून ते टेंडराची वर्क ऑर्डर ह्या म्हयन्याच्या एंडाक किंवा फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टोबर दिली गेली वतली आनी तें काम चालू जातलें. पोस्टाचे नोकरे विशीं काडले ती अधिसुचोवणी गोंयकारांक मारक. आपान इशू केला. पोस्टांत नोकरे खातीर मराठीची सक्ती आनी कोंकणीचें ज्ञान ऐच्छीक. कोंत्रादावेले 56 गोंयकार पोस्टमॅन आनी MTS स्टाफाक घरा धाडून भायल्या राज्यांतल्या लोकांक पोस्टांत भरपाचें खंय कारस्थान चल्लां. गोंयच्या तरणाट्यांचेर अन्याय. कोंकणीचें गिन्यान हें अपेक्षीत म्हणून घातलां म्हणजे डिझायरेबलान घातलां जे एसेन्शियलान येवपा जाय.
केन्नाय गव्हर्मेंटाचे खंयचेय पोस्ट काडटा तेन्ना कोंकणीचें गिन्यान हें एसेन्शियलान येवपा जाय आनी मराठीचें डिझायरेबलान येवपा जाय. खुबशे फावट कोणाक तरी आपले मनीस भरपाचे आसता त्या खातीर ही असली चापलूसगिरी करता. पोस्टमॅनांक कामा वयल्यान काडल्या आनी त्या जाग्यार महाराष्ट्रांतल्यान 7 पोस्टमॅन थंय अपॉयंट केल्या. आनी हें कित्याक घडटा जाल्यार गोवा पोस्ट ऑफिसा खातीर गोवा आनी महाराष्ट्रा सर्कल हें एक आसा आनी थंय सुद्दां मराठीचें गिन्यान आनी कोंकणीचें गिन्यान स्लॅश म्हणून घातलां. खरें म्हटल्यार ते मराठी आनी कोंकणी दोनूय तांकां भाशा कळपा जाय जाल्यारूच आमच्या गोंयकारांक थंय जॉब्स मेळटले. पूण जेन्ना मराठी आनी कोंकणी थंय मदीं फक्त एक आडी ओडटा तेन्ना तो मराठी काय कोंकणी हें समजना आनी त्या खातीर आमच्या गोंयकारांचे जॉब्स वता, रोजगाराची संदी वता आनी ती भायल्या लोकांक मेळटा आनी हेचे खातीर आमच्या गोंयकारांचें लुकसाण जाता. हें लुकसाण जावचें न्ही म्हणून आमी हें आज पत्र वेव्हार आमी हो केला आनी आमी मागता की सोमार पर्यंत तर तांच्यांनी हाजेर एक्शन घेवन कॉरिजंडम काडून ही जायरात जी आसा ती फाटीं घेवन परत दुसरी जायरात काडची जेणे करून आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आमच्या गोंयकारांक जॉब्स उपलब्ध जातले. फुडल्या 2 वर्सांत मये मतदारसंघाच्या 7 पंचायतींनी मेळून 5 ते 10 कोटीची कामां करपाचें उतर WRD मंत्री शिरोडकारान दिलां. मयेच्या 7 पंचायतीच्या सरपंचा बरोबर ताणें बसका घेतली. मये शेतकी मतदारसंघ, उदकय भरपूर. आमदार म्हणटा उदकाचो प्लांट घाल्यार शिपणावळीच्या उदकाची वेवस्था जावं येता. 5 ते 10 कोटी मतदारसंघ कारण मुख्यमंत्री आमचो बरो आसा पॉझिटिव्ह तेन्ना सहसा ना म्हणटा फाटल्या 2-3 वर्सां नको म्हणजे खंयचेच काम सहसा ना म्हणटा कळ्ळें आनी त्या मुळे ह्या गोश्टीक आमी फायदे घेवपाक ताजे मुखार दुसरी गजाल घेवता आमी सदींच फिशिकल्चर म्हणटा. फिशिकल्चर नुस्तें अशें म्हणटा आमी न्हंयचे कडेन नजर वता न्हंयच्या कुशीक जालेच पूण गोडे उदकाक सुद्दां नुस्तें बरे पद्दतीन तयार करपाक जाता. समजा म्हणजे कडेन 10,000 स्क्वेअर मीटर जमीन आसली जर जाय ते 10,000 म्हणजे 500 जमनी भितर 500 स्क्वेअर मीटर जमनी भितर बरे पद्दतीन हे बांदून कितें बांदून टाकी बांदून 2 पंप बसोवन ऑक्सिजनाचो एक पंप एक उदकाचो पंप आनी बरे पद्दतीन सादारणशे 5 ते 6 म्हयन्यात 2 लाख सहज करपाक जाता. आमकां देवान मये मतदारसंघात उदकाची कमी दिवना. उदक शेताक पिकोवपाक भरपूर उदक आहा सगळ्या पंचायतींनी उदक आहा पण जे उदक आमकां पिवपाक जाय त्या उदका संदर्भात एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट गोंयांत जावचो हे निवेदन हांवें सरकारा कडेन दिल्लें आसा. माननीय मंत्री PWD खात्याचे निलेश काब्रालजी तशेंच WRD खात्याचे चीफ इंजिनियर श्री प्रमोद बदामी हेचे कडेन उलोवन आतां हें निवेदन हांव माननीय मंत्र्या कडेन सांगपाक सोदता. तुमच्या वतीन मयांत जो उदक खावपाचें उदक येता तें आमकां तें थोड्याशा प्लांटांतसून जाता आनी मये शिरगांव नारव्या चोडण ह्या भागात उदकाची थोडीशी कमतरता पडटा. स्पेशली नारव्या आनी चोडण ह्या भागात खावपाचें उदक 2 ते 3 वरां अल्टरनेट डेज म्हणजे एक दीस सोडून एक अशा दिसांनी जें उदक पावता तें कमी पडटा. हेका लागून आमी सरकारा कडेन एक विनंती केल्ली आसा की मयांत एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जावचो. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.